विमान बानाचेर आशिल्ल्या दूधसागर न्हंयेत पेंवपाक गेल्ले कडेन दोग तरणाटे बुडले। शिवलिंगप्पा मंजुनाथ दांडीन आनी सागर बसवराज दांडीन अशें ह्या 17 वर्साच्या तरणाट्यांचे नांवां जावन आसात। हे दोगूय मूळ कर्नाटकांतल्या बागलकोट जिल्ल्यांतले आसून सध्या ते कुळे वाठारांत रावताले। उदकाचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान ते बुडले अशें कळटा। पुणे पुलिशेन घडणूक थार वचून पंचनामो केलो। ह्या तरणाट्यांच्यो कुडी पोस्टमॉर्टमा खातीर मडगांव जिल्हा हॉस्पिटलांत धाडल्यात। फुडलो तपास सुरू आसा। आयतारा शेल्डे वाठारांतली ग्रामसभा जाली। हे ग्रामसभेत 39 स्क्रॅप अर्बन दर्जो स्मार्ट मीटर आनी कोयराच्या प्रश्नाचेर चर्चा जाली। 39 कायदो स्क्रॅप करचो असो थाराव ग्रामसभेत घेतलो। तशेंच ग्रामपंचायतीचो कसलोच प्रस्ताव वा सल्लो घेनासतना शेल्डे ग्रामपंचायतीक अर्बन जाहीर करपाचो पंचायत संचालनालयान केल्ल्या निर्णयाक ग्रामसभेन खर विरोध केलो। हो थाराव जेम्स फर्नांडिसान ग्रामसभेत मांडिल्लो। काकुमड्डी वाठारांतल्या थळाव्यांनी स्मार्ट मीटर आड ग्रामसभेत निवेदन भेटयलें आनी कोयराच्या प्रश्नाचेर हे बसकेत चर्चा जाली। गोंय आपल्या गुण्याक लागून बरेच फामाद आसा। सेगीत गोंयांत पर्यटकांची गिट्टी पळोवपाक मेळटा। आज सध्या राजधानी पणजेच्या पाटो वाठारांत रातच्या वेळार खुर्र जावन भौशीक सुवातेर न्हिदिल्ल्या लोकांचो आंकडोय बरोच वाडत आसा। इतलेंच न्हय, एका घडणुकेंत एक मनीस भौशीक म्हळ्यार आंगार कपडे नाशिल्ल्या अवस्थेत न्हिदिल्लो सापडिल्ल्यान पर्यटन राजधानी म्हणून वळखतात ते गोंयची प्रतिमा हें चित्र कलंकीत करता काय हो एक मोठो प्रश्न उपरासता। गोंयांतल्या बेकायदेशीर खण प्रकरणात खूप चर्चा जाल्ल्यान अंमलबजावणी संचालनालयान व्हड कारवाय केल्या। साळगांवकार ग्रुपाची 1023 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करपाचे तात्पुरते आदेश ईडीन जारी केल्यात। ह्या कृतीत भारत आणि सिंगापुरातल्या 130 प्रॉपर्टी आणि शेअरांचो आस्पाव आसा। 2007 ते 2012 ह्या काळात खनिज निर्यातींतल्यान 5237 कोटी रुपयांची कथित फटवणूक जाल्ल्याचो ईडीचो दावो आसा। ह्या प्रकरणाची चौकशी अजून चालू आसा। आनीक धक्को दिवपी उक्तावण जावपाची शक्यताय आसा। आवेडे पंचायत क्षेत्रांतल्या कोटमी वाठारांत 2 वासरांचेर बिबट्यान हल्लो केल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयल्या। ह्या घडणुकेक लागून पुराय वाठारांत भयाचें वातावरण निर्माण जालां। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही घडणूक शुक्रारा फांतोडेर घडिल्ली। हालीसराक ह्या वाठारांतले खुबशे सुणे बेपत्ता जाल्ल्याचें थळाव्यांचें म्हणणें आसा। हे घडणुके उपरांत राना अधिकाऱ्यांनी घडणूक थार वचून बिबटो धरपा खातीर पांद्रो बसयला।
नीट परीक्षा शांत वातावरणात झाली. गोयच्या वेगवेगळ्या परीक्षा केंद्रांनी परीक्षेच्या आधीच विद्यार्थ्यांनी हजेरी लायली. परीक्षा हॉलाबाहेर कडक सुरक्षा तपासणी व्यवस्था केली. परीक्षा केंद्राबाहेर विद्यार्थ्यांसहित पालकांची व्हड गर्दी दिसली. मजगती प्रश्नपत्रिका समतोल असली तरी त्यो कांय प्रमाणात व्हड आशिल्ल्यो अशी कांय विद्यार्थ्यांनी प्रतिक्रिया दिली. जायत्या विद्यार्थ्यांनी आपल्या कामगिरीचेर समाधान उक्तायलें आनी वैजकी मळार आपल्या फुडाराविशीं आशावाद दाखयलो. काणकोणच्या पावसाच्या हंगामात आपत्कालीन सेवा खातीर तैनात केल्ल्या कामगारांक दिवपी उण्या पगाराचे मोबदलेचो गंभीर विशय मुखार आयला. वाडत वचपी जिणेचो खर्च पळयल्यार ताका मेळटा तो पगार सामको कमी आसा अशी कागाळ कामगारांनी केल्या. आपत्कालीन सेवांनी काम करपी कामगारांक तांच्या कामाची फावो ती भरपाय मेळची आनी पगार वाडपा संबंधी सरकारान सकारात्मक निर्णय घेवचो अशी मागणी रमाकांत नायक गांवकारान केल्या. गोंयांत शिकपी दर एका विद्यार्थ्याचो फुडार घडोवपाक आपूण वावुरता. 10वी तशेंच 12वी कमी टक्के गुण मेळिल्ल्या विद्यार्थ्यां खातीर लेगीत फुडाराचे वेगवेगळे अभ्यासक्रम गोंयांत उपलब्ध आसात. ताचे वरवीं दर एका विद्यार्थ्याक कुशळटाय शिक्षण मेळूं येता. पालक आनी शिक्षकांनी भुरग्यांक योग्य मार्गदर्शन दिवप गरजेचें आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. सांखळे जाल्ल्या 10वे आनी 12वेच्या विद्यार्थ्यांच्या गौरव सुवाळ्याक मुख्यमंत्री उलयतालो. स्कॉटलंडातल्या एबर्डीन शारांत गोंयकारांनी पारंपारीक सांजा व्हडा उमेदीन मनयलो. गोंयकार हॉस्पिटलाच्या कर्मचाऱ्यांनी आयोजीत केल्ल्या सांजाव 3.0 कार्यावळीत वांटेकार जाल्ल्या लोकांनी फुलां, पानां आनी फळांची पारंपारीक कपेलां घालून गोंयची सांस्कृतीक परंपरा दाखयली. हे रंगीत कार्यावळीन परदेशांत गोंयचे संस्कृतायेची वळख तिगोवन दवरली. पावस नाशिल्ल्यान कारापूरच्या कळम तळ्याची सध्या सामकीच दशा जाल्या. एके वटेन तळ्यांतलें उदक आटलां जाल्यार दुसरे वटेन बांद फोडपाक मेळूंक नाशिल्ल्यान तळ्यांत घाण निर्माण जाल्या. देखून सध्या ह्या तळ्याची अवस्था भयानक जाल्या.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत सुटये खातीर आयिल्ल्या पर्यटकांच्या बिलांतल्यान लाखांनी रुपया मोलाचे मोबायल फोन आनी लॅपटॉप चोरून व्हरपी 2 आरोपींक फक्त कांय वरां भितर हणजुणा पुलिसांनी अटक केल्या. चोरून व्हेल्ले सॅमसंग गॅलेक्सी Z Fold 7 मोबायल फोन आनी लेनोवो लॅपटॉप पुलिसांनी जप्त केला आनी हे कृतीक लागून पर्यटकां मदीं सुरक्षेविशीं हुस्को निर्माण जाला. गोंयांत आदींच उदकाचो उणाव आसा, मात फाटल्या 3 दिसां सावन फोंड्या ढवळी वाठारांत हजारांनी लिटर उदक फुकट व्हांवत आशिल्ल्याचें चित्र पळोवपाक मेळटा. एक व्हडली उदकाची मुखेल पायपलायन फुटून व्हडा प्रमाणांत उदकाची नाशाडी चल्ल्या, मात संबंदीत खातीं अजून मेरेन कारवाय करूं नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायली. एके वटेन पावसाच्या उणावाक लागून उदकाचो उणाव आनी दुसरे वटेन ही जाल्ली उदकाची नाशाडी. भारताचो आयर्न मॅन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या 150व्या जयंतीचेर राष्ट्रीय एकचार दीस मनयतले. ह्या संदर्भात गोंय पुलीस खेळां खात्यान पुलीस कर्मचाऱ्यां खातीर मॅक्सिमम फोर्स चॅलेंज सर्त घडोवन हाडल्या. हे सर्तीत 45 परस चड पुलीस कर्मचाऱ्यांनी वेगवेगळ्या गटांनी वांटो घेतलो आनी शारिरीक फिटनेस, शिस्त, संघटनात्मक भावना आनी राष्ट्रीय एकचार हांचो संदेश दिवपाचो यत्न केलो. गोंयचे पुलीस महासंचालक हे कार्यावळीक हाजीर रावन भाग घेवप्यांचें तांणी मनोबल वाडयतले. भौशीक भलायकेच्या हिताच्या नदरेन केंद्र सरकारान व्हडलो निर्णय घेतला आणि 16 फिक्स्ड डोस कॉम्बिनेशन म्हळ्यार FDC वखदांक बंदी घाल्या. ही वखदां कसलीच ठोस वैजकी कारणां बगर वापरतात अशें दिसून आयलां आनी तांच्या सेवनांतल्यान जावपी संभाव्य धोको फायद्या परस चड आसा अशें सरकारान सांगलां. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशा प्रमाण नियाळ घेतले उपरांत हो म्हत्वाचो निर्णय घेतला अशें कळटा. अयोध्येच्या फामाद राम मंदिरात कोट्यांनी रुपयांची चांदी चोरयेक गेल्ल्याचो धक्कादायक प्रकार उक्ताडार आयल्या उपरांत देशभर खवदळ पडला. नेमके ह्या प्रकारा बाबतीत देवाचे प्रशासन गंभीर ना काय? कारण ह्या देवाचेर चड करून हिंदू धर्माच्या लोकांची आस्था आसा आणि ह्याच देवळांतली चांदी चोरयेक वचप कितले योग्य?
इतलेच न्हय जाल्यार ह्या चोरयेची एफआयआर लेगीत नोंद जावंक नाशिल्ल्याचो आरोप आम आदमी पार्टीचे अरविंद केजरीवाल हांणी केला. देखून ह्या पुराय चोरी प्रकरणात सरकार कोणाक वाटावपाक सोदता काय असोय प्रश्न तांणी उपरासला. राम मंदिर चोरी प्रकरणात एसआयटी स्थापन केल्या उपरांत आता ह्या बाबतीत जी एसआयटी स्थापन केली तांणी आपलो अहवाल सादर करपाचो निर्णय घेतला. सुत्रांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो अहवाल सुमार 150 पानांचो आसा. ह्या तपासणेंत ट्रस्ट वांगडी बँक अधिकारी आनी हेर संबंदीत लोकांची चौकशी केल्ल्याचें कळटा. देखून अहवाल सादर केल्या उपरांत नेमके चोरी जाली कशी ते आता उक्ताडार येतले. नीट परीक्षा आयताराक पुराय भारतभर वट्ट 551 शारांनी जाली. ह्या परीक्षे खातीर 5000 परस मायज केंद्रां तयार केल्ली. तशेंच विदेशात वट्ट 14 केंद्रांनी ही परीक्षा जाली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 22 लाखां परस मायज उमेदवारांनी ही परीक्षा दिल्या. अर्द वरां पयलींच भुरग्यांक केंद्रांनी एंट्री बंद केल्ली अशेंय कळटा. देखून पेपर फुटी प्रकरणा उपरांत ही परीक्षा ह्या फावट चड कडक पद्दतीन घेतिल्ल्याचें दिसून आयलें. एकेवटेन व्हड सुरक्षा बाळगून नीट परीक्षा देशाच्या वेगवेगळ्या केंद्रांनी घेवप सुरू आसतनाच ही परीक्षा परती घेवपा फाटले पेपर फुटीच्या कारणाक लागून कॉक्रोच जनता पार्टीन दिल्लीच्या जंतर मंतराचेर शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानाची राजीनाम्याची मागणी लावन धरली. पेपर फुटी प्रकरणा अंतर्गत पीसफुल प्रोटेस्टाचे आयोजन ह्या तरणाट्यांनी केल्लें. ह्या पेपर फुटीक लागून जायत्या विद्यार्थ्यांनी आपलो जीव वगडायिल्ल्यान तांचेर जाल्ल्या अन्यायाच्या फाटभुंयेर हे आंदोलन केल्ल्याचें कळटा. वर्सांची वर्सां विद्यार्थी ह्या परीक्षे खातीर तयारी करतात. मात निमणे कडेन तांकां अशा पद्दतीन पेपर फुटी जाल्ल्यान रद्द केल्ल्याचें कारण समजतकीच सगळे कश्ट फुकट गेल्ल्याची जाणविकाय जाता. आनी तातूंत कांय विद्यार्थी खचून वचनासतना परतून तयारी करतात जाल्यार जाणी आपूण ह्या फावट ही परीक्षा क्लियर करतलोच असो विश्वास बाळगिल्लो. तांणी आपलो जीव सोंपोवपाचो निर्णय घेतिल्ल्यान ह्या परीक्षेच्या आयोजनाचेर देशभरात प्रश्न निर्माण जाल्ले. नीट परीक्षे खातीर खासा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि 45 मिनिटां विमानतळाचेर वाट पळयल्ल्याचें आता उक्ताडार आयलां. देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी खुद्द विद्यार्थ्यांक सुरळीतपणान परीक्षा केंद्राचेर पावपाक कळाव जावचो न्हय म्हणून स्वता विमानतळाचेर सुमार 45 मिनिटां वाट पळयल्ल्याचें कळटा. तांच्या ह्या परीक्षेक प्राधान्य दिवन तांणी स्वता उशिरान वचपाचो मार्ग निवडिल्ल्यान सध्या देशभर तांच्या ह्या जेस्चराची तोखणाय सुरू आसा. अमेरिका आणि इराण हांच्या मदीं जाल्ली अंतरीम शांतताय कबलातीची कायमची अंमलबजावणी करपा संबंधी स्वित्झर्लंडात चर्चा सुरू जावपाची आसा. मजगतीं इस्रायलच्या लष्करी सैन्य दक्षिण लेबनांतल्यान भायर सरचें ना आनी हिजबुल्लाचो नाश जाय मेरेन थंयच उरतले अशें एका इस्रायल फुडाऱ्यान सांगलां.
शांतिकायेच्या या कबलातीत इस्रायलान लेबनांतल्यान सैन्य काढून घेवपाचो आपलो कसलोच हेतू ना असो स्पष्ट संकेत दिला. इस्रायलचो अर्थमंत्री बेजालेल स्मोट्रिच म्हणटा फुडल्या वर्सा मेरेन इस्रायल लष्करी दक्षिण लेबनांतांतल्या सुरक्षा वाठारांत तैनात उरतले आनी अमेरिकेच्या दबावाखाला लेगीत फाटीं सरचे ना म्हणून. गाझा हांगा इस्रायलच्या हल्ल्यांत 2 भुरगीं आनी अल जझीराचो कॅमेरा पर्सना सयत 6 जाणांक मरण आयलें. थळाव्या नागरिकांक मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो वाडत आशिल्ल्यान झूजबंदी विशीं दुबाव आनीकूय वाडला. आतां मेरेन सीज फायरांत 1007 लोकांक मरण आयिल्ल्याचें उक्ताडार आयलां. जनरेटिव्ह AI टूल्सांचेर सध्या नॉर्वेन शाळांनी बंदी घाल्ल्याची धक्कादायक बातमी उक्ताडार आयल्या. भुरग्यांच्या शिक्षणाचेर जावपी व्हड परिणामाच्या फाटभुंयेर हो निर्णय घेतिल्ल्याचें कळटा. भुरग्यांच्या बुद्धीच्या वाडीचेर ह्या जनरेटिव्ह AIक लागून खंड पडटा अशा नदरेक आयिल्ल्यान हो निर्णय घेतला. हाचे आदीं स्कुलांनी स्मार्टफोनाचेर बंदी घाल्ली, ते उपरांत आतां AIच्या वापराचेरूय सक्तीन बंदी घाल्ल्याचें मुखार आयलां. भारत देश राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवाल हांच्या अध्यक्षतेखाला ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांची बसका जावपाची आसा. ही बसका 22 आनी 23 जून ह्या 2 दीस आयोजीत आसतली. राष्ट्रीय सुरक्षा आव्हानां नेटान विकसीत जावपी स्वरूप आनी नव्या सुरक्षा धोक्यांक आकार दिवपा खातीर खासा तंत्रगिन्यानाची भूमिका कशी कितें आसतली हांचेर ह्या बसकेत चर्चा जातली अशें कळटा. महाराष्ट्रातलो राजकीय संघर्ष चड खर जावपाक लागला. सध्या आनी 2 बंडखोर खासदारांकडेन चर्चा करप सुरू आशिल्ल्याचो दावो संजय राऊत हांणी केला. मजगतीं अमित शाह आनी खंय तरी बाळासाहेब ठाकरेंचो अपमान केल्ल्याचो आरोपूय संजय राऊतान ह्या वेळार केलो. संवसारभरात सध्या हवामान बदलाचे खर परिणाम सोंसचे पडटा आसतना शास्त्रज्ञांनी 150 वर्सां पयलीं घडिल्ल्या भिरांकूळ सैमीक आपत्तीची याद करून दिली. 1876 ते 1878 ह्या काळात आयिल्ले सुपर एल निनोक लागून आशिया, आफ्रिका आनी दक्षिण अमेरिकेंतल्या साबार देशांत दुकळ पडिल्लो खंय. ह्या दुकळात सुमार 5 कोटी लोकांक मरण येवपाची दुर्दैवी घडणूक घडली.
त्या उपरांत आता ह्या वर्साक हॉट सुपर एल निनो प्रकरण जाल्ल्यान आता लोकांमदीं आनीकूय भिरांतीचें वातावरण वाडलां. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड जावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं